देवस्तुती वर्सां पोई सभेन जल्माचो दीस म्हूण आचरण करच्या 3 बेस्तां पैकी मरिये मायेचो जल्मा दीस एक व्हरतो एक दीस जावन आमी हांगासर मंगळूर घरां सगळीं संभ्रमता. पूण आमकां मंगळूर देवपर्चेक हो दीस तितोडे दाबाचे असो मरिये मायेक मान करचो. ताचे बराबर देवान आमकां दिल्ल्या नव्या बेळ्या पासत देवाक अर्गां दिवचो. सांगत आस कुटुंबाचो एकतार जेवणा मारिफात परगडचो दीस. देवा आमच्या मोगाळ बापान ते उदार मनान ह्या पृथ्वीचेर यथेश्ट पावस धाडना, बरें बेळें बरो हावो फावो करन रयतां बळ भलायकी दिवन तांच्या वावटीक हे सोबीत फुलां, 5वी फळां, रांदवय आनी भाताची लांब कणशी दिल्या. तर उपकारी मनान देवान दिल्लें उदार मनान ताका अर्पिया. आतां जे कुटुंबा सांगाता शेवंक आसच्या ह्या भाताचेर आतां देवाची आशिर्वादां आमी मागया. आतां सगळीं उबे रावया आनी देवाक अर्घ्य दिवचें गीत श्रेश्ठीचें सोबाय वंदूचें गीत आमी आतां गावया. सोमिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्वै रचना दिता साक्ष सोमिया वडा वैभावान तुझ्या सूर्यो आनी चंद्र तळी तारा गायता तुझी गीत सांसी तारा गाजयतात महिमा तुझी दर्याची लारा सर्वै रचना वाकणतात तुका सांगितारा गायता काळीस मुझे सोमिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्वै रचना दिता साक्ष सोमिया वडा वैभावान तुझ्या तुझ्या सारक्या सो मनशाक तुवें रचलाय सर्गी काणा तुझ्या ताका पोसलाय कळक्या अंतरांत तुवें निवारलाय अपरिमीत मोगान तुवें ताका सांबाळलाय गायता काळीस मोजे सोमिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्वै रचना दितात साक्ष सोमिया वडा वैभावान तुझ्या. ही घडीभर आमच्या सगळ्या कुटुंबांचो आमी उडास काडया. आमच्या सगळ्या रयतांचो उडास काडया. बोरगांवांतल्या कुटुंबांचो उडास काडया. आज हे नव्या बेळ्याचेर आशिर्वाद म्हळ्यार समेश तांचेर सांगत आस मरण बायल्या कुटुंबांचो आमी उडास काडटा. तांकां सस्ना विशय आमी मागता. कित्याक आमच्या कुटुंबां सांदेत हीं आसली न्ही, आजून ती एकूटाम जावन आमच्या जागी सगळीं आसात. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसो. तुमचे सोबे आसो. सोम्या दायेन आयक आमचे मागणे आनी आमचे बाप तुज्या मुखार पावोवन दी. प्रार्थुया सर्वेस्परा सगळ्या सृश्टेच्या रचणारा सगळी सृश्टी तुका वाखणता. तिचे संगी मेळोन आमी तुज्या सारक्या आनी रुपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिन वाचता. आमकां तुवें रचून दिसपडटो ग्रास लाभोवच्याक ही पृथ्वी तुवें आमच्या हातांत गेल्याय. ही वचून दिसपडटें गाम पिळण काडिल्लें वावटी फळ जावन लाभले ह्या नव्या भाताचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हें नवें बेळें आमच्या कुटुंबा सांगात आज पयले बटी सेवताना आमचे मदलो माया मोग वाडोवन दी आनी संतोश चडोवन दी. कुटुंबा एकवटान उरोवन दीत. भावर्थां मोगान आज एक जाल्ली आमी कुटुंबाचे सांदे
आमचे माये मुरये बराबर एक दी तुझे सस्तें सुख बगीचें कर म्हण मागता या पुता जेजूचे नावी. Amen. मुरयेच्या मनाके गीत गावया. सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सरया आमचे ताळे करया मोरे घोगळसिया ओढता इतला निसोत्या फुला एकटाय करया तांचो एक मुकुट गुंथ्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सरया आमचे ताळे करया मोरये घोगळसिया. कुटुंब जाऊन बापा एकटाय जाल्या तुझी विचित कृत्यांनी आळता बिनवाशी काळजान गीता गाता सर्गी जेवणात वांटो आमी घेता कुटुंब आमचे तुझ्या मोगान सदांच तुंबर बापा तुझे कृपेन संगी भेटयता वर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान कुटुंब आमचे तुझ्या मोगान सदांच तुंबर बापा तुझे कृपेन संगी भेटयता वर्गा बलिदान स्वीकार तू कर मागता विश्वासान. सुमेस्तांक बरो येवकार मागता आनी तुमकां सुमेस्तांक मुरयेमाच्या जल्माचें बरें फेस्त मागता तुजे सोरवां बसोत आमी मागता. सामाजीक अंतर सांबाळून आमी हांगासर येदोळतो सिटी मंडळ केल्यात कदेलां त्या प्रमाणेंत आनी जर कोणी एक्स्ट्रा कदेलां काडल्यार ती सामाजीक अंतर दवरूनच दवरी जाय. एकल्याक अंतर दवरूंक आसा दयाकन सहकार दिया. आनी मदें मदें खाली आसली कदेलां येणे खाली दिसतात म्हाका थोडी कदेलां दयाकन कोणी आसल्या मुखार येवन बसयेत थंयसर खाली आसली कदेलां भरती करा दयाकन सहकार दिया. ह्या मिसाक आमी आमच्या सगळ्या लोकां पासत हे मीस पेटयता आमच्या तिगेच्या 6 लोकां पासत आनी हांगासर आसा मिसा अर्घ्या मीस दिव्य कर्नेलियो जल्मा दिवस लुड्स वाडो रोनाली इतान डिसोजा जल्मा दिवस सान पेद्रो वाडो मोंतीन पिंटो जल्मा दिवस कुर्सा वाडो राफायल डिसोजा सांत आंतोन वाडो माउरीस गोन्सालीस सांत आंतोन वाडो सैमान पिंटो आनी कुटाम कुर्सा वाडो लॉरेन्स डिसोजा आनी कुटाम सालोरेस वाडो आरुष डिसोजा सान पावल वाडो हेरल गोन्सालीस कुटाम सांत आंतोन वाडो प्रवीण सेरा कुर्सा वाडो आयरीन फेर्नांडीस सान पेद्रो वाडो मॅक्सिम लुवीस सान तेरेज वाडो कार्मिन रोड्रिगस सान पेद्रो वाडो रॉयडन लोबो सान फ्रांसीस सावेर वाडो हांच्या सर्वांची हृदया बसत आनी आमच्या सर्वांच्या कुटुंबाच्या सांद्या बसत गांवांत आनी परगांवांतल्या सर्व आमच्या सैऱ्यां धैर्यां बसत आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां आमचे मोरी आमचे मायेची देख घेवन एक भाग्यवंत कुटुंब बांदून हाडूंक आज उलो दिता. तशेंच
भारताच्या सभार देशांत डे ऑफ द गर्ल चायल्ड म्हणजे चेडवा भुरग्याचो दिवस आचरण करतात. प्रत्येक तरान आज आमच्या घरा आसच्या तशेंच आमच्या फिरगजेंत आसच्या चलया भुरग्यां पासून मागया. तशेंच आमच्या देशांत पळयल्यार चलया भुरग्यांक सुरक्षा म्हणली तितली बरी ना. प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तांच्या बऱ्या भलायके पासून तांच्या सुरक्षे पासून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र दिन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकांची दूख धरया, पातकां वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसाणें मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आमच्या सोडवंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जाणवायन आनी मोगान भाग्यवंतांक वार मरयेक तुवें जल्मान हाडली. हो तिसो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें विंचून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिसो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान आनी बरवशान आनी मोगान वाडत वसूंक
तुझी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पौर म्हणटा, पूण तूं बेतलेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आराम न्हय आतांचो, बगार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पौर तांकां सांगतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलितांची परतून येतले सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमापर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो. आसिरियागार आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. ते तालवारीन आसिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचें उतर हें. Alleluia, alleluia, alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शोभवार्ता. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राम असो. अब्राम इजाक असो बापय, इजाक जाकोब असो आणि जाकोब जुदा असो आणि ताच्या भावांचो बापय. जुदा फेरस असो आणि जेरासो बापय आणि फेरस हेजरोन असो आणि हेजरोन आराम असो बापय. आराम अभिनदब असो आणि अभिनदब ना आसोन असो आणि ना आसोन साल्मोन असो बापय आणि साल्मोन बोवास असो बापय आणि बोवास ओवेद असो बापय आणि ओवेद यस्य असो आणि यस्य दावीद राय असो बापय. दावीद साल्मोनचो बापय. साल्मोन येरोबोआम असो. रेहोबोआम अबी असो. अबिया आस असो बापय. आसा योसाफत असो. योसाफत योराम असो आणि योराम ओसिया असो बापय. ओसिया योतम असो. योतम आकाज असो. आकाज हेजेकिया असो बापय. हेजेकिया मनस्य असो. मनस्य आमोस असो. आमोस योसिया असो बापय. योसिया योकोनिया असो आणि ताच्या भावांचो बापय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बॅबिलोनाच्या गांवाक गुलाम करून व्हेल्लीं. बॅबिलोनाच्या बंदडे उपरांत इकोनिया शा अल्तियल असो बापय. शा अल्तियल यरुबाबेल असो बापय. यरुबाबेल अबियूद असो. अबियूद एलियाकीम असो आणि एलियाकीम आजोर असो बापय. आजोर सादोक असो आणि सादोक अकीम असो आणि अकीम एलियूद असो बापय. एलियूद एलियाजर असो आणि एलियाजर मातन असो आणि मातन जाकोब असो बापय. जाकोब जुजे असो बापय आणि जुजेची पोतीन मोरी आणि मोरयेतावन जल्मलो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन ह्या परी जालें. ताच्या माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मोरयेक अपाकिर्त काडूंक ताणें कुशी वेली ना. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलेंच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दावीदाच्या पुता, मोरयेक तुजे पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्रत्म्या वरवीं जाला. ती एका पुता प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरी जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतलें सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरीपात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक ओंकार चली गर्भेस जातली आनी एका पुता प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हणून अर्थ. देवाचे उतार हे. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी आमच्या माये मोरी मायेचो जल्मा दीस आचरण करता आनी आमकां सर्वांक एक वर्तो संतोशाचो दीस. तशेंच आयची देवस्तुती आमकां मोरी मायेची देख घेवन एक बरें बागेवंत कुटाम बांदून हाडूंक आज उलो दिता. सगळ्या संवसारभर जावंक पुरो, परगांवांत जावंक पुरो, प्रत्येक तरान कोडयाळचीं क्रिस्तांवां आयचें हें फेस्त आचरण करतात. तर आमकां एक सवाल येवंक पुरो, मोरी माई आमचे बरींच एक मनीस जावन जियेल्ली, तर हें फेस्त कित्याक प्रत्येक तरान चडावत जावन पवित्र सभेंत कोणाचो जल्मा दीस आचरण करनात, मोरी मायेचो जल्मा दीस मनीस जावन जियेल्लो जल्मा दीस आमी आचरण करचो कित्याक म्हणलें सवाल येवंक पुरो. आमी ह्या संवसारांत पळयल्यार कोणी वर्ते मनीस आसल्यार वा कोणी व्हडलें एक साधन केल्यार तांचे जल्मा दिवस आमकां उडास उरतात आनी साबार वर्सां पर्यंत तांचो जल्मा दिवस आमी आचरण करता. दाखलो दिवचो जाल्यार आमचोच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऑक्टोबर 2 तारखेर आमी ताचो जल्मा दिवस आचरण करता. आंबेडकर आमचे संविधान रचयल्लो एप्रिलाच्या 14 तारखेर ताचो जल्मा दिवस आचरण करता. अमेरिकेचो पयलो प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंग्टनाचोय 22 फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर नेल्सन मंडेलाचो 18 जुलय
अशें तांणी व्हडलें साधन केल्या वरवीं तांचो जल्मा दिवस आमी उगडास करता. तांच्या जिणयेंत तांणी मस्त कामां केल्लीं, बरीं कामां केल्लीं देखून. तशेंच खंयच्या एका देशांत, खंयच्या एका गांवांत एक वर्तो उगडास असो दीस जाल्यार तोय आमी आचरण करता. आमच्या भारत देशांत आमी स्वतंत्र उत्सव आमी आचरण करता. तशेंच रिपब्लीक डे आमी आचरण करता. आनी इल्लें मुखार आयल्यार इगर्ज मातेंत पळयल्यार इगर्ज मातेचो जल्मा दिवस आमी हर एक वर्सा आचरण करता. इगर्ज मातेचो जल्मा दिवस म्हळ्यार पेंतेकोस्त दिसा पवित्र आत्मो येवन इगर्ज माता जल्माली, पवित्र सभा. आनीक इल्लें मुखार पळयल्यार इगर्ज मातेंत वा पवित्र सभेंत प्रत्येक तरान आमी देवस्तुती आचरण करता आसतना आयताराच्या दिसांनी आयताराच्या दिसांनी आनी हर एका हफ्त्या मदें सबार सांता भक्तांचें फेस्त वा परब वा स्मरण आचरण करता. पूण तें फेस्त तांच्या मरणाच्या दिसा ती तारीखेचें फेस्त आसा. प्रत्येक तरान सडावो जावन मरणाच्या दिसा आमी ती तारीखेचें फेस्त म्हूण दवरलां आनी मरणाच्या दिसा आचरण करता. दाखलो दिवचो जाल्यार गेल्या त्या हफ्त्यांत आमी कोलकाताची मदर तेरेजा सप्टेंबर 5 तारीखेर तिचें मरण जाल्लें आनी पयत सभा तिचें स्मरण आचरण करता आनी फेस्त आचरण करता. पूण हांवें म्हळें मोरये मायेची परब जल्मा दीस आचरण करता म्हणून जीं कोण जल्मातावनूच पवित्र जावन जल्माल्लीं आनी जांकां जेजून देवा बापान सुरवेरतावनूच आपल्या सोडवण्याच्या कामाक म्हणजे आमची बाचावी करचें काम कितें आसलें जेजून ह्या संवसाराक येवचें त्या कामाक कोणाक येवजिल्लें, त्या कामाक कोणाक निर्मोणें केल्लें तांचो मात्र जल्मा दिवस अख्ख्या पवित्र सभेंत अख्ख्या देवस्तुतेंत आमी समरमता. आनी ती केवळ तेगां जावन आसात. पयलो जावन आसा आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त डिसेंबराची 25 तारीख. दुसरो जावन आसा जुआंव बावतिस्त जुनाची 25 तारखेर आमी समरमता. तिसरें आयचें फेस्त मोरी मायेचें फेस्त सप्टेंबराच्या 8 तारखेर. जेजू विशांत पळयल्यार जेजू संवसारा आदी आसलो तो आमचो सोडवणदार, आमचो देव आनी सर्व पवित्रताय ताचे थंय आसा आनी तो पवित्र आमचो देव. त्या देखून आमी ताचो जल्मा दिवस आचरण करता. आनी आमच्या सोडवण्या पासून जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो. दुसऱ्यान जुआंव बावतिस्त जेजू येवच्या पयलें ताणें जेजूची वाट तयार केल्ली. आमचें सोडवण्याचें काम जेजू ह्या संवसारांत करूंक येवच्या पयलें जुआंवक आदीं धांवनूच देवा बापान विंचून काडलेलें आनी ताका पवित्रतायेन सांबाळलें. त्या देखून आमी जुआंव बावतिस्ताची जल्मा दिवस आचरण करता. आनी तिसऱ्यान आयचें फेस्त मोरी माय. हांवें येदलूच सांगल्या बरी ती पवित्र आमच्या बाचावेचें कार्य देवा बापान पयलें तावनूच निर्मून दवरलें आसता. त्या जाग्यार तावनूच मोरी मायेक विंचवण केल्ली आनी जेजू क्रिस्ताक तिच्या कुसव्यांत वावयलें तिणें. जेजू क्रिस्तान हांगासर पळयल्यार आमच्या इगर्जेंत आसचें ताबेर्नाकलांत मोरी मायेनी जेजू क्रिस्ताक आपल्या गर्भांत वावयल्लें आनी ती जिवी ताबेर्नाकल जावंक पावता आनी तिचे जिणींत पवित्र जावंक पावता आनी ती ह्या सोडवण्याच्या कामांत ती एक भागीदार जाता आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत हाडच्यांत व्हडलो पात्र घेता. त्या देखून ह्या तेगांचो प्रत्येक तरान आयचें फेस्त आयच्या फेस्ताचो महत्व इतलोच की मोरी माई एक जिवें ताबेर्नाकल जाता. सोडवण्याच्या कामांत तिचो पात्र विशेष जाता आनी महत्वाचो जाता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें दुरुस्त म्हणल्या प्रमाणे मोरी जिवी ताबेर्नाकल जाता आनी तिची जिणी पवित्रतायेन भरता, पवित्रपणान भरता. आनी आयचें फेस्ती आमकां एक प्रेरण दिता, तशेंच आमकां एक आपोवणें दिता. तिच्या बरींच आमी आमची जिणी रुताकर मांडून हाडूंक एक भाग्यवंत कुटुंब आमी बांदून हाडूंक आमकां एक प्रेरण आनी आमकां एक आपोवणें आनी आमकां उलो दिता. देखून मोरी मायाची आमी देख घेवंक जाय. तिच्या जिवितांत आसले ते शेगूण आमी आमचे घेवंक जाय. जर तर आमी एक बरें भाग्यवंत कुटुंब बांदून हाडिचें जर तिच्या जिवितांत तिणें पाळले ते शेगूण, तिच्या जिवितांत आसले ते शेगूण पवित्र जाली त्या शेगुणा वरवीं ती तेच शेगूण आमी आमच्या जिवितांत हाडल्यार मात्र आमी एक बरें भाग्यवंत एकवटीत कुटुंब बांदून हाडूंक शकता. तर मोरी मायाचे जिणेंत आसले थोडे शेगूण आमी पळयवया. पयलो शेगूण जावन आसा मोरी मायाचो. मोरी माय सगळ्यांक एकवटायता, एकवटान धरता. मोरी माय जावन आसा भाग्यवंत कुटुंबाची वडील. ती पवित्र जावन आसली आनी ती पवित्र जाल्ल्या वरवीं मात्र एक कारण भाग्यवंत कुटुंब पवित्र जावंक खंडीत जावन जेजू आसलो थंयसर, पूण मोरी मायाच्या पवित्रपणा वरवीं हें भाग्यवंत कुटुंब भाग्यवंत जावंक पावता. मोरी माय आसले वरवीं ती तें कुटुंब वांटे फांटे जावंक सोडिना. ती एकवटीत घट्ट सांबाळून धरता आनी तें कुटुंब ती बांदून दवरता.
तशेंच आजकाल आमी पळयल्यार आमच्या चरित्रांत पळयल्यार केदाळे संवसाराचेर कश्ट येत आसतना पवित्र सभा जावंक पुरो कश्टांत पडटा आसतना वांटे फांटे जावच्या स्थितीर आसतना हो संवसार त्या वांटे फांटे जावच्या स्थितीर आसतना मोरी माय दिश्टीक पडटा थोड्या जाणांक पवित्र जाणांक दिश्टीक पडटा आनी तिचो संदेश दिता आनी हें आमकां भरपूर तरान कळीत आसा लुड्सांत ती दिश्टी पडली फातिमान दिश्टी पडटा तशेंच वेलांकणींत हांगासर दिश्टी पडटा आनी तिचो संदेश दिता आनी एकवटान रावूंक ती आमकां उलो दिता अशें ती आमकां सर्वांक तिच्या गोपान ती आरावन धरता आनी आयच्या पयल्या वाचपांत हें स्पश्ट रितीन आमकां सांगलां मिका प्रावादिच्या वाचप पयल्या वाचपांत अशें सांगता मिका प्रावादी इस्रायलाक एकवटायता आनी ताचेर राजवट चलयता तो तिचे तावन जल्मातलो मिका प्रावादी म्हणटा इस्रायल वांटे फांटे जाल्लें जुडा जाल्लें आनी इस्रायल जावन वांटे फांटे जाल्लें आनी बाबिलोनाच्या बंदडेक आनी पुरा गेल्लें अशें देसवाट जाल्लें इस्रायल राज ते वेळार मिका प्रावादी म्हणटा तुमकां राजवट चलयतलो आनी तुमकां एकवटायतलो एकलो येतलो आनी तो तिचे तावन जल्मातलो म्हूण संदेश दिता आनी मोरी माय कारण जाता इस्रायलाक एकवटावची तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी आमची कुटुंबां आमी मोरये मायक समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबांत कितेंय वांटे फांटे आसात जाल्यार फूट आसा जाल्यार मोरये मायक आमी समर्पण दिवया मोरी माय खंडीत जावन आमचे पासून ती विनंती करतली आमच्या कुमकेक ती पावतली दुसरो शेगूण जावन आसा मोरी माय जीणभर तिची अख्खे जिणयंत नितीन चलता सतत नितीन ती चलता आयच्या दुसऱ्या वाचपान ते आमकां आयकूंक मेळटा सांत पावल अशें सांगता जांकां देवान ताचे येवजणेक निर्मिलां येवजणेक म्हळ्यार साल्वांसांवाचे येवजणेक तांकां ताणें आपयल्यांत आनी जांकां ताणें आपयलां तांकां ताणें नितीवंत केल्यांत 3 शब्द हांगासर आसात ताचे येवजणेक निर्मिलां तांकां ताणें आपयल्यांक ताणें नितीवंत केलां हें मोरये मायेच्या जिणयेंत आमी पळयवियत पयल्यान पयलें मोरये मायेक आमच्या साल्वांसांवाच्या येवजणांत तिकाय निर्मिल्लें तिकाय आपयलें देवा बापान सुरवेर तावनूच दुसरें तांकां ताणें आपयलां म्हणटा सांत पावल आमचो देव बाप गाब्रियल पडव्याक धाडटा मोरये माये लागीं आनी तिका आपोवणें दिता तुवें ह्या हातूं कार्यांत पात्र घेजें म्हूण आनी मोरी माय खंडीत जावन बऱ्या मनान ती ओपता हांव सर्वेस्पराची चरण दासी सर्वेस्पराची साकर म्हणटा आनी त्या आपोवण्याक ती पाळो दिता तिसरें नितीवंत केली म्हणटा सांत पावल तिची जिणेंत आमी पळयल्यार मोरी मायेची ती जीणभर नितीन जियेली आनी ती सर्गा संवसाराची राणी जाली सता नितीन जियेल्या वरवीं मोरये मायेक व्हरतो तो स्थानमान मेळ्ळो आनी ती सर्गा संवसाराची राणी जावंक पावली तशेंच आमकांय ती एक प्रेरण ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी सता नितीन जियोंक ती आमकां सदांनीत प्रेरण दिता तिसरो शेगूण जावन आसा खालतेपणाचो मोगाच्या भाव भयणीनो हो वर्तो शेगूण जावन आसा आनी खालतेपणा वरवीं मात्र मोरयेच्या त्या खालतेपणा वरवीं मात्र तिचें तें कुटुंब तें भाग्यवंत जावंक पावलें कित्याक म्हळ्यार मोरी मायेंच घरची वडीलनच खालती नातली जाल्यार आपणाचेंच जाय म्हज्या घरांत म्हजेंच चला जाय म्हणलो तो मनोभाव तिचें तें आसलो जाल्यार खालतेपण नातलें जाल्यार खंडीत जावन तें कुटुंब भाग्यवंत जातलें ना थंयसर समाधान म्हणली वस्त आसती ना त्या घरांत ती खालती जावन जेली सुरवेर तावन तिच्या जिणयेंत आमी पळयल्यार हांवें देडूस उल्लेख केलो जेन्ना बडवो आयलो तिका सांगलें तो संदेश दिलो ती कितें म्हणटा हांव सोम्याची चरण दासी म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा संपूर्ण समर्पण दिवचें एका गुलामा बरी सोम्याक आमच्या सर्गींच्या बापाक जेजू क्रिस्ताक ती संपूर्ण जावन समर्पण दिता आनी कालतेपणाचो शेगूण तिसो जावन घेता पूण आमी आमच्या जिणयेंत पळयल्यार मोरी मायन इतलें व्हरतें काम केलें जेजू क्रिस्ताक त्या संवसाराक काडलो जाल्यार ती कालती जावन जियेली आमी म्हज्या जिणयेंत आमच्या जिणयेंत पळयल्यार आमी कितेंय ल्हानशें काम केल्यार आमकां 2 शिंगां येतात म्हूण सांगल्यार सूख जावची ना कलें ल्हानशें काम केल्यार आमी व्हडल्या नांवाक आशेतांव आमकां सगळ्यांनी सलाम घालीचें म्हूण आशेतांव पूण हो शेगूण आमचे थंय आसल्यार खंडीत जावन आमी भाग्यवंत जावंक पावचें ना भाग्यवंतपण आमच्या कुटुंबांत येवचें ना त्या देखून ह्या घडये मोरये माय थंय आसलो तो कालतेपणाचो शेगूण आमी आमचो करून घेवचो गरजेचो जावन आसा चवथो शेगूण जावन आसा पेल्यांची सेवा करचो शेगूण हो हांवें ऑगस्टाच्या 15 तारखेर सांगुल्लो हो शेगूण व्हरतो तिचो शेगूण तिच्या जिणयेंत पळयल्यार सबार पोवटी पेल्यांची सेवा करनच आसली ती पयल्यान पयलें एलिझाबेथेक धांवली एलिझाबेथीच्या घरांत ती धांवली एलिझाबेथीची तिची गरज आसा म्हूण कळलेंच आपणाची कंत करिनासतना तिच्या सेवेक ती धांवता दुसऱ्यांत काना शहराच्या लग्नांत आमी पळयलां तें आमकां सर्वांक कळीत आसा आनी तिसरें भोव चड गरजेचें जेजूच्या अख्ख्या मिसावांत ती फाटल्यान रावन काम करता जेजूची सेवा करता शिसांची सेवा करता लोकां जम्याची ती सेवा करता देखून हो शेगुणी एक भाग्यवंत कुटुंब बांदून हाडूंक गरजेचो जावन आसा पेल्यांची
आमी पेल्यांची आमी सेवा करिना जाल्यार खंडी जावन आमचें कुटुंब बागेवंत जावचें कश्टांचें जावन आसा. आनी 11 शेगूण तिचे थंय वर्तो शेगूण आशिल्लो मागण्याचो शेगूण आनी ते आमकां तिच्या जिणेंत स्पश्ट रितीन पळोवंक मेळटा. प्रत्येक तरान जेजूचें मरण जाल्ल्या उपरांत जेजूचें स्वर्गारोहण जाता तेन्ना शीस कालें करतात, शीस भियेतात, कुडांत भितर बसतात, आमकां मारून घालीत कोण ना म्हणलें भियान बसतात. तेन्ना कोण तांचे लागीं येता, मोरी शिसां लागीं येता आनी त्या सेनेकलांत माळयेर ती येता आनी ती शिसांक सांगाता घेता आनी तांकां सांगता सांगाता घेवन ती मागणें करता आनी विनंती करता हर एका पासत हर एकल्या पासत. आनी तें मागणें केल्या वरवीं मात्र 11च्या दिसा तो पवित्र आत्मा तांच्या वयर येता. त्या मागण्याच्या स्पिरितान ती भरतात आनी जेजूची सुवार्ता ती परगट करूंक शकतात. आनी आजुनी ती आमच्या पासत खंडीत जावन जेजू क्रिस्ता लागीं आमच्या पासत ती विनंती करता आमी तिचे पर्यंत बागेवंत जावच्याक. आनी हो मागण्याचो शेगूण व्हरतो आनी आमच्या संस्कृतीन प्रत्येक तरान हांगा मंगळूरच्या कोंकणी संस्कृतींत हो मागण्याचो प्रत्येक तरान तेर्साचो कुटुंबाच्या तेर्साचो हो ही संवय आमची भोव वर्ती जावन आसा. तुमकां एक उदाहरण दिवचें जाल्यार मुंबयच्या सेमिनरींत हांव शिकता आसतना एक याजक आयलो. याजक पुरा एक आमचें सेशन काण घेवन जाल्ल्या उपरांत क्लास काण घेवन जाल्ल्या उपरांत एक उदाहरण दिवन सांगूंक लागलो. आमचें इंट्रोडक्शन करतना हांव कोडयाळ दिवचो म्हणटा आसतना ताणें सगळ्यां मुखार सांगलें हांव कोडयाळाक गेल्लो. तो मुंबयचो याजक कोडयाळांत एक बरी एक संवय आसा, सदांच कसलेंच काम आसल्यार कुटुंबाचो लोक सांगाता मेळटा, तेर्स म्हणटा, तेर्सा उपरांत सांगाता जेवण जेवता म्हूण. त्या याजकान म्हणलें ह्या तेर्सा वरवीं मात्र आमच्या मंगळूर दियेसीजंत इतली आमची कुटुंबां इतलीं बागेवंत जावंक सकल्यांत मोरये मायाच्या मजती वरवीं मात्र म्हूण तो सांगता. ताणें दिल्ली ही साक्ष ताणें आमच्या कुटुंबांनी पळोवन. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आजकाल ती संस्कृती ती संवय इल्लीशी पयस जाल्या म्हूण आमकां दिसता. थोड्या कुटुंबांनी ते मागणें करचें आमी उणें जालां. मोरये माया लागीं ससाई मागची कृपा मागची उणी जाल्या. त्या देखून प्रत्येक तरान आयच्या दिसा आमचें कुटुंब आमी मोरये मायाच्या पांया तळा समर्पण दिवया. तशेंच ह्या फेस्ता वेळार आनी ह्या युक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मोरये मायाचे ते शेगूण ते 5 शेगूण हांवें सांगले ते आपणाचे करून घेवया आनी एक बरी मोरये मायाची देख घेवन आमचें कुटुंब मोरये मायाच्या त्या बागेवंत कुटुंबा बरी बांदून हाडूंक ते कृपा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं मागून घेवया. आतां उबे रावून त्रिएका देवा थंय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक सर्गा सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तेंतान जुव्या निमेलांची मुनसिबी करूंक घेतलो. सदमानतां पवित्रत्म्याक कथोलीक पयसबीक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवनपण सत्साचें जिवीत आमेन. जिवीत देवाचें देणें तें देवातावन संवसारांत आवय मारिफात फावो जाता. आमच्या सर्गींच्या आवयच्या जल्म दिसा आमचें जिवीत बऱ्यान गळचूंक जाय आसली कृपा आतां देवा बापा लागीं आमी मागया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलनोरच्या पापा साहेबाक गवळ्यांक याजकांक आनी धार्मिकांक तुज्या मोगान भर. तांचे जिणे वरवीं तांचे ताबेन दिल्ल्या लायक भावंडांचें जिवीत आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमचें राष्ट्र भद्रतेचें भलायके बरीत जिणेक पुराक जाल्लें जायशें कर. ताचेर रास चलयतल्या फुडाऱ्यांक गिन्यान आनी शाणेपण दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या पृथ्वेक तूं राख. सर्व मनशांनी पृथ्वेतावन मेळचें बरेंपण वळखून घेवन तिचें संरक्षण करूंक मुखार सरूंक कृपा लाभय म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांत हांव परगांवांत वावर दिवच्या सांद्यांक बरी भलायकी दी. देवाधीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक ससान विशय दी म्हणून आमी मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. पिडेन आनी बुकेन वळवळच्या दुर्बळ्यांक आनी अनाथांक एकसूरपण भोगच्या सामायाच्या सांद्यांक निराश्रितांक तुजें सांगातपण दिवन बऱ्या मनाच्या मनशांनी तांचे गरजां पावासे तांची मनां उक्ती कर.
तशें दिसपट्ट्याक रासा खातीर परगांव वावटकात्याला समेस्तांक बरी कामां लाबोवन दीत आनी तांकां कामाची बद्रती लाबोवन दी म्हणून मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. येवक्रिस्ता मेजा भावांनी आजार जालेले आमी समेस्तांनी मुरये मायाचे शेगून सदांच जियेवन बोक्षाण्याची मागण्याची आनी भावार्थाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तुवें कृपा दी म्हणून आमी मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आज आमी कुटुंबां सांगाता हें नवें जेवता आसतना आमी सगळें कुटुंब सांगाता येवंक मानास्ताप विसरोन राजी जावंक आनी आमचें कुटुंब एकवटीत उरोवन आमच्या एक भावार्थ आसची कुटुंबां कर म्हणून आमी मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आयच्या फेस्ताक दान दिल्ल्या कुमोक केल्ल्या तशेंच मुर्दोम दिल्ल्या आनी कोबाक दान दिल्ल्या समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हणून आमी मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा, जिविताच्या देण्यांक आज आमी तुका अर्गां दिता. हें देणें फावो ते परी गळचूंक जाय आसलें आमी तुजे लागीं मागलां. आमी कित्याक फावो गी तें तूं आमकां लाभय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोबीत फुलां आमच्या तोट्यात जाल्यान प्रथम फळां हाडून आयल्या तुज्या पांया तळा. गे बाबा, गे बाबा, गे बाबा. आमच्या फुल्यां सोबीत फुलां आमच्या तोट्यात जाल्यान प्रथम फळां हाडून आयल्या तुज्या पांया तळा. गे बाबा, गे बाबा, गे बाबा. म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानत आसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारेच्या कुसव्यांत आमच्या मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर वंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचें जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. तुमचे सवय असो आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बाळोक मरयेक आमी नमान करतना एका तळान आमी तुका वाखणटा. तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकुवारपणाची वडवेक सांबाळून पवित्रात्म्याच्या कृपेन तुज्या एकाच पुताची ती आवय जाली आनी सस्ते प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी.
देखून ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबा तुजी तर महिमा वाकंठा तांचे सांगता आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 गडबडाचं सर्वच पोरतू. स्वर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात. स्वर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवात. ओ सगळे तुका जय 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 जय. ओ सगळे तुका जय जय जय. सर्वच पोराचे नावे येतात ताका जय जय. सर्वच पोराचे नावे येतात ताका जय जय. ओ सगळे तुका जय 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 जय. ओ सगळे तुका जय जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें वखसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता, आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पितुमीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल साल्डान आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवंतपणाचो बरवो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. विशेश जावन आमच्या सर घरच्या आलमांची आमच्या कुटुंबान अंतरल्या मेस्तांचो उडास काडया. तांकां इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती, तिजो पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेक प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे उपकार दिले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. फावो जालोत म्हजो तुजे तैलालेता. ना फावो जालोत म्हजो तुका सेवगत रेता. आशेन राखता सोम्या काळजान पेटोवन दिवो तुज्या मोगाचो. ना फावो जालोत म्हजो तुजे तैलालेता. ना फावो जालोत म्हजो तुका सेवगत रेता. आशेन राखता सोम्या काळजान पेटोवन दिवो तुज्या मोगाचो. हाती उडो घेऊन तुज्या मासान बदलोय. काळजांतलो दाकारोस तुजे रगत जायशें केलें. जोडूंक हांवें सासणीक जिवीत तुवें तुकाच भेटलो. ना फावो जालोत म्हजो तुजे तैलालेता. ना फावो जालोत म्हजो तुका सेवगत रेता. आशेन राखता सोम्या काळजान पेटोवन दिवो तुज्या मोगाचो.
साला राया अर्गा अर्गा उतरा सुमिया गायता बोबना येण्यान तुझ्या काळीज मोचे पावन झाला उत्तमो मोसो तुझ्या पोवे चिवडा दादो साला राया अर्गा अर्गा प्रार्थया. प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंतांक वार मरी आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सडवण्याचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश बरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक हुंड्या दाखवायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक रेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदांच काळजीवंक सौमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. धर्म भयणी आनी हांगाच रस्त्या सर्वांक आमच्या फादर प्रिंसिपल फादर जॉराम साय फादर फादर स्टीवन आनी हांव तुमकां हांव बरें संतोश भरीत मोती फेस्त मागता. तुमचे सोवे आसूं फेस्त सोदाबाजीक आशिर्वाद घेवंक तकली बागया. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सर अनाथ असलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां तो फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मदल्यान वचनाका ते नवो लोक येता तिसऱ्या मिसाचो वेळ जालो तुम्ही ह्या बाजूला वचो. मदल्यान भायर वचनाका दया कर मदल्यान भायर वचनाका. स्त्रिया